1 Raja, chapter 10. शेबा देसाची राणी सोलोमनाक भेट कोत्ता. त्या दिसांनी सोलोमनाचें नांव सगळ्याक गाजता तें पळोवन शेबाची राणी आगोड प्रस्न घेवन ताची परिक्षा करूंक आयली. उंटाचेर घालून पोरमोळीत मसाल्याचे जिन्नस, खूब भांगार आनी ओमोलीक माणकां मोतयां हाडून ती जेरुसलेमांत भितर सरली. सोलोमनाशी पावतोच तिणें आपल्या मनांत कितें आसलें तें उगडापी सांगलें. सोलोमनान तिच्या सगळ्या प्रस्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रस्न घाल्ले तितलेय राजान कसलीच आडखोल नासतना विस्कुटावन सोडयले. सोलोमनाची जाणवाय, ताचो राजमहाल आनी ताच्या मेजार काडलोल्या जेवणाचे जिन्नस आनी त्या मेजार अधिकाऱ्यांक आपआपले सुवातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा कोत्तल्यांची रातावळ, तांचें न्हेसप, जिन्सां बासांचो सोरो व्हरपी आनी तांचें न्हेसप, आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भेटयलेले यज्ञ, हें सगळें पळोवन तिका झींट मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जाणवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकलेली ती सगळी खरी, पूण हांव खाशा येवन हें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकतालीं तें सोत मानिनासलीं. पूण तांणी म्हाका सांगलोलें तें तुजे जाणवायेचें अर्दें पर्यां न्हय. हांवें आयकलेले परस तूं अदीक व्हरतो. तुज्यो बायल्यो कितल्यो खुशाल आसात, तुजी सेवा कोत्तात आनी जाणवाय आयकतात तीं कितलीं भागी. सर्वेस्परा तुज्या देवाक वाखाणली, कित्याक तूं तांकां मानवलय आनी ताणें तुका इस्रायलाच्या शिवासणार बसयलो. सासणाक थावन सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून तांची नीत करूंक आनी तांचे हक राखूंक ताणें तुका तांचे वयर राजा केला. तिणें 120 भांगाराचे किक्कार, खूब पोरमोळीत जिरेमिरें आनी ओमोलीक माणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. शेबाचे राणयेन सोलोमन राजाक पोरमोलीत मसालो दिलो तितलो आनी कोणेच ताका दिवंक ना. तेच भाशेन ऑफीर थावन भांगार हाडलोल्या हिरामाच्या तांड्यान थंय थावन तशेंच चोंदोन लांकूड आनी माणकां मोतयां हाडलीं. चोंदोन लांकडाचे राजान सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर आनी राजमहाला खातीर आदारस्तंभ केले. तशींच वाजोवप्यां खातीर सितारां आनी किन्नोऱ्यो केल्यो. त्या उपरांत तितलें चोंदोन लांकूड केन्नाच आयलें ना आनी आयज पासून दिसलें ना. आनी सोलोमन राजान आपले वतीन शेबाचे राणयेक आवंडयलोलें आनी मागलोलें तितलेंय शेबाचे राणयेन दिलें. त्या भायर आपल्या राजकी दानांतल्योय उदारपणान तिका भेटो दिल्यो. त्या मागीर आपल्या सेवकां बरोबर ती आपल्या देसांत परतली. सोलोमनाची गिरेस्तकाय. सोलोमनाक सगळें मेळून वर्साक 666 किक्कार भांगार येतालें. त्या भायर वेपाऱ्यां आनी धंदेकारां कडचें तशेंच अरेबियाचे सगळ्या राजां आनी देसाच्या राजपालां कडचें तांकां भांगार मेळटालें. सोलोमन राजान धाडायलोल्या भांगाराचे 200 व्हडले धाल केले. दर एका धालाचें वजन 600 शेकेल आसलें. तशेंच धाडायलोल्या भांगाराचे 300 धाल केले आनी दर एका धालाचें वजन 3 मिनां आनी हें सगळें राजान लेबनॉनाच्या लांकडाचें केल्ल्या त्या घरांत दवरलें. राजान होस्ती दांतांचें एक व्हडलें शिवासन केलें आनी तें नाजूक भांगारान नेटयलें. शिवासनाक 6 पावंडे आसले. ताचो फाटलो भाग उंचल्यान गोल आसलो. आसनाच्या दोनूय वांटांनी हात आसले आनी हाताक कुशीक 2 शिंव उबे आसले. सर्वूय पावंड्याच्या प्रत्येक बाजून 12 शिंव उबे आसले. हे भाशेन आनी खंयच्याय राज्यांत करूंक नासलें.
सोलोमन राजाचीं सगळीं पियोवपाचीं आयदनां भांगाराचीं आसलीं आनी लेबनॉनाच्या लांकडाचें केल्ल्या त्या घरांत आयदनां आसलीं तीं अस्सल भांगाराचीं आसलीं. रुपयाचें कांयच नासलें कित्याक सोलोमनाच्या काळार रुपयाक मोल नासलें. हिरामाच्या तांड्या बरोबर दर्या कडेन राजाचोय तार्शिसाचो तांडो आसलो आनी प्रत्येक 3 वर्सांनी तार्शिसाचो तांडो भांगार रुपें हस्तितिदांत माकोड आनी मोर घेवन परत येताले. गिरेस्तकायेंत आनी जानवायेंत सोलोमन राजा संवसारांतल्या सगळ्या राजांक फाटीं घालतालो. देवान सोलोमनाच्या मनांत घातलोली जानवाय आयकूंक आख्खो संवसार ताका सोदतालो. वर्साच्या वर्सा सगळीं ताका रुपयाचीं, भांगाराचीं, कपड्यांचीं, आर्माधस्त्यांचीं, मसाल्याचीं, घोड्यांचीं आनी गाडवांचीं दानां हाडटाले. सोलोमनाचे रणगाडे आनी घोडेदोल. सोलोमनान रणगाडे आनी घोडेदोल एकठांयले. ताचे लागीं 1400 रणगाडे आसले आनी 12,000 घोडे. ताणें तांकां रणगाड्यांच्या शारांनी आनी जेरुसलेमांत राजाशीं दवरले. जेरुसलेमांत राजान फातरां इतलें रुपें आनी शेफेलांतल्या रुमडीच्या झाडां इतलें देवदार लांकूड केलें. सोलोमन मुजूर आनी सिलिसिया थावन घोडे हाडटालो. राजाचे वेपारी घोड्यांक सिलिसिया थावन चालू दोरेन विकते घेताले. इजिप्ताक थावन एक रणगाडो रुपयाच्या 600 शेकेलांक आनी सिलिसियेक थावन एक घोडो 150 शेकेलांक विकतो घेवन येतालो. राजाच्या वेपाऱ्यां उदेशीं हितीत आनी सिरियेच्या राजांकूय रणगाडे आनी घोडे पावताले. देवाचें उतोरें.